तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. हांव रेजिना फर्नांडीस, रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस, ट्रेन काउन्सिलर आनी कोर टीम मेंबर ऑफ गोंयचो स्वाभिमान पार्टी तुमचे स्वागत करता. आज दीस जावन आसा इंटरनॅशनल विमेन्स डे आनी ह्या सुमार सगळ्या आमच्या सोबीत सुंदर बायलांक उनवणीक परबी दिता. And wishing you a very happy Women's Day. And तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तसोच येवकार दिता सगळ्या हांगा आसलेल्या प्रेसाच्या भाव भयणांक आमंत्रण आमचे पाळो दिवन तुमी हांगा हाजीर आसात आनी सगळ्यांक हांगा उपस्थित आसलेल्यांक. आयज बायलांच्या दिसा आमचो स्वप्नेश शर्लेकार आमकां खुशीची खबर घेवन आयला. बाब स्वप्नेश जावन आसा एक क्वॉलिफायड मेकॅनिकल इंजिनियर आनी ताका 20 वर्सां वयर एक्सपिरियन्स आसा. तो प्रेसिडेंट जावन आसा आमच्या गोंयच्या आवाज ह्या NGOचो आनी तसोच प्रेसिडेंट आमच्या गोंयची स्वाभिमान पार्टीचो. आतां हांव ताका मागता हांगा येवन ताणें 2 उतरां आमकां सांगची, एक GSP प्रेसिडेंटा कसो आनी एक बरी खबर हाडलेली ती आमकां अनाउन्स करची. बाब स्वप्नेश. देव बरें करूं रेजिना बाय. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आनी आयज जागतीक बायलांचो दिवस. ह्या ओकेजनाचेर तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान परबी दिता. आयज जी बायलां हांगासर उपस्थित आहात म्हाज्या भयणी आनी काही कारणांक लागून जी हांगासर आयज पावूंक ना तांकां सगळ्यांक ह्या इंटरनॅशनल विमन्स डेची हांव परबी दिता, स्विकार करता. तशेंच पयली गोंयचो आवाज आनी आतां गोंयचो स्वाभिमान पार्टी आमचें एक धोरण आसा. पयलीं पासून जेन्ना गोंयचो आवाज आसलेलो तेन्नाच्यान गोंयचो स्वाभिमान पार्टी आतां पॉलिटिकल एंट्री घेतला आमी. आमचें धोरण म्हटल्यार आमी जेंडर इक्वेलिटीन बिलीव करता. आमचें मानता अशें मानप आसा आमचें की संदी तयार करपाची आनी संदी प्रस्तूत करपाची. To create opportunities and to present opportunities to each and everyone, irrespective of any divisions. ही आमची पॉलिसी, हे आमचे धोरण. म्हणून जेन्ना आमी असेंब्ली इलेक्शन्स 2022ची जे आता निवडणूक जाली, आमचे मेंबर्स 3 जाण आमी पयलीं पासून कॅन्डिडेट म्हणून तयारी करतालेच. बाब रोशन मतायस, बाब संतोष तारी, हांव स्वता ती एक बसलोलो. आमकां ही संदी गमोवपाची नासलेली आनी आमकां एक विमन कॅन्डिडेट सामकी गरजेक आसलेली. आमी सोदताले आनी देवाच्या कृपेन आमकां मिसेस मारिया क्रिस्टिना वारेला ही कुंभारजुवाक म्हणून कॅन्डिडेट लाभली. आमकां ही संदी कशीच गमोवपाची नासलेली. आमकां विमन कॅन्डिडेट तांकां संदी मेळपाक जाय ही आमची पयलीं पासून पॉलिसी, धोरण जे आमी पायताळे. हेच्या फुडें आतां पंचायत इलेक्शन्स येवपाचे आसा. आमकां ही स्ट्रॅटेजी, ही पॉलिसी आमची फुडें व्हरपाची आहा. तर आमची जितली भयणी जी सद्याक मेंबर्स आसा किंवा इच्छूक आसा गोंयाक लागून कितें करपाचें, आपल्या गांवाक लागून कितें करपाची, तांकां जर कळकळ आसा जाल्यार तांकां हांव आमंत्रण दिता. या आमच्या वांगडा. आमी संदी तयार करतले आनी तुमकां प्रस्तुतूय करतले. तुमकां संदी सगळ्यांक लाभतली. आमच्या वांगडा या. प्रोफेशनली हांव 20 वर्सां वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटान फार्मास्युटिकल कंपनीन कामाक लागलो. बरेची गोष्ट एक वन गुड थिंग. आमी म्हणटा की आमच्या भयणींक विमन्सान ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना, पूण फार्मा सेक्टरान जर पळयशात जाल्यार चडशी क्वॉलिटी हेड्स
हा लेडीज. क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्युरन्स हेड्स जे आसा, जे सामके इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, ज्यांच्या शिवाय मेडिसिन्स मार्केटान अवेलेबल जावं शकना, असले डिपार्टमेंट्सान क्वालिटी हेड्स आर लेडीज. दॅट इज अ गुड थिंग. तशेंच जर फ्रेशर आसा जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना. हे थोडे गॅप्स आहा, सोशली म्हणा, पॉलिटिकली म्हणा किंवा प्रोफेशनली म्हणा, जे आमच्या कंट्रोलाच्या भायर आसा. पूण आमी हातपाय मारूंक जाय, आमी चळवळ करूंक जाय ते कंट्रोलान हाडपाक. म्हणून आमी गोंयचो स्वाभिमान पार्टी आयज आमची गोंयची नारी हे फॉर्म करता. हो जो आमचो ब्रांच आसतलो हो सगळे विमेन्स इश्यूज, लॅक ऑफ एज्युकेशन, लॅक ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज किंवा आनी कसले विषय रिलेटेड टू विमेन, विमेन सेफ्टी, लॉ, एव्हरीथिंग, एनीथिंग अँड एव्हरीथिंग आमच्या सायडींतल्यान, आमच्या पार्टीच्या सायडींतल्यान ही गोंयची नारी हँडल करतले. त्याचो एक कॉन्टॅक्ट आसतलो विच वील बी अवेलेबल टू ऑल अक्रॉस गोवा. हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेजो फायदो घेवचो. हांव मागता आता आमचे थोडे जे मेंबर्स आहात तेंचे कडेन की ही जी आमची आयची गोंयची नारी जी टीम कॉन्स्टिट्यूट जाला तांकां एक बारीकसो एप्रिशिएशन म्हणून फुलगुच्छो दिवचो. तुमची नाव घ्या सगळ्यांची. तुमकां नांव दिता. तुम्ही घ्या. उजव्याच्यान सुरवात करता नांवां घेवपाक. बाय रेजिना फेर्नांडीस, एलिक्स मथायस, नायसा लोटलेकर, स्वीटी वळवयकर, पूजा नाईक. तुमचें नांव मातशें तुमी प्लीज सांगा. एल्मा नोरोना, फ्लॉरी रॉड्रिग्स, फ्लॉरी रॉड्रिग्स, लुसी मथायस. आमी चडशे तांकां नांवां घेवन उलो मारिना म्हणून मातशें. तर आयज जी आमी गोंयची नारी जी कॉन्स्टिट्यूट केला, लोकां कडेन मागता, कळकळीची विनंती करता फायदो घेवचो. कित्याक हे आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्याक लागून आमी फुडाकार घेतला. आमकां जाय आमचे गांवचे, आमचे गोंयचो सगळ्यांचो फुडार तुमी आपल्या हातीन घेवचो. आमच्या वांगडा येवचे, बरें करया, गोंयचें बरें करया, आमच्या गांवचें बरें करया, सांबाळुया, सगळीं वांगडा काम करूया. देव बरें करूं. थँक्यू बाब स्वप्नेश. पयले सुवातेर आमचे विमेन्स विंग गोंयची नारी हाची स्थापना केली न्हू, आनी आमकां माय मोगाचो बॅट कशी रोज आनी कितें दिला केक थँक्यू व्हेरी मच. सांगल्या त्या प्रमाणे आमकां बायलांक जायते विशय आसा, पण आयज आमी फकत 3 विशयांचेर उलयतली. पयले सुवातेर बाय पुजा नायक उलयतले,
लॉ अँड ऑर्डर अँड सेफ्टी फॉर विमेन बाय पुजा कांदोली गांवचे आनी गोंयची नारी हाचे वांगडी. तर आतां तिचे लागीं आपले अनुभव शेअर करून बायलांक मदत कशी करूंक शकता ताचे वयर तें दोन उतरां सांगता. पुजा. देव बरें करूं बाय रेजिना. तुझ्या म्हणजे म्हणून असं नाही. म्हाका खऱ्यांनी आयज खोस भोगता की हांव गोंयचो स्वाभिमान पार्टी हाच्या खाला आशिल्ली गोंयची नारी ही टीम हाचो भाग जावन आसा. हांव आयज लॉ अँड ऑर्डर तशेंच बायलेची सुरक्षता हाचेर उलयतलें, वुमन सेफ्टी. आतां जेन्ना बायलेचेर अन्याय जाता, अत्याचार जाता, बळजबरी जाता तेन्ना ती बायल न्याय मागता. ती न्याय मागता, तिका न्याय जाय आसता, पूण तो न्याय खंय मेळटलो आनी कोण दितलो हें तिका खबर नासता. तशेंच सगळ्याच बायलांक आपली कागाळ बरोवंक येता अशें ना. तांकां कोणा कडेन वचप, खंयच्या अधिकाऱ्या कडेन वचप हेंवूय खबर नासता. न्याय मेळटलो काय ना हो एक प्रश्न आसता जो आमच्या सगळ्या बायलांच्या मुखार येवन रावता. व्हडलो प्रश्न हो की न्याय मेळटलो काय ना. चडशा पुलीस स्टेशनाचेर बायलां खातीर सुविधा नासतात. बायलांक वेगळी सेल जेल जी आमी म्हणटा वा एक वॉशरूम सुद्दां असो सेपरेट नासता. जायत्या बायलांनी अणभवलाच आसतलें कोणा कडेन जेन्ना अत्याचार जाता तेन्ना कोणा कडेन वचचें, आपली कागाळ कोणाक सांगची तें तांकां कळना. बायल म्हणटात आनी तिका आदेस भर थंयच बसून दवरतात. तिची FIR लेगीत बेगिना घेयना. बायल पुलीस चड प्रमाणांत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर दिसना. हांगासर बायल स्टाफ हो कमी मेळटा. बायल स्टाफ पुलीस स्टाफ जो आसता हो कमी मेळटा. हे अवस्थेन बायल असहाय्य जाता. ह्यो सगळ्यो गजाली बायलांक त्रास दिवनी आसतात. ह्या खातीर गोंयची नारी ही टीम ह्या सगळ्या अत्याचारा पासून बायलांक मुक्त करपाक वावुरतली. दर एक बायलेक आमी कायदो आनी वेवस्था तशेंच बायलेचे सुरक्षे विशीं ट्रेनिंग दिवपाचें काम करतली. तांकां स्वताची कागाळ कशी बरोवची, अत्याचार जाला जाल्यार कोणा कडेन वयचें हाचे विशीं गांवांनी बायलांक म्हायती दिवप जाता. तशेंच गोंयची नारी टीम पुलीस स्टेशनार बायल स्टाफ चड आसचो आनी तो बायलां खातीर आनी तांच्यांनी बायलां खातीर वावुरचो आनी तो बायलां खातीर पावचो. तशेंच दर एका गांवांत CCTV कॅमेरा हे बायलांचे सुरक्षे खातीर आसचे हेंवूय पळयतली. आमकां दर एक बायल सुरक्षीत आशिल्ली जाय आनी गोंयची नारी टीम जाता तितले बायलां मेरेन पावतली आनी तांच्या खातीर वावुरतली. देव बरें करूं. सगळ्या बायलांक जागतीक बायलां दिसाची परबी. देव